बीएससी मीटिंग झाली. सो कितें तुमचे डिमांड्स आनी ना आमचे सगळे प्रायव्हेट मेंबर्स बिल्स जी आमी बीएससीन घातल्या आनी हेजे पयलीं आमचे घेवंक ना. ह्या बाबतींत आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा. प्लस जे टायमार आमचे कॉलिंग एटेन्शन जावं क्वेश्चन्स घालता जावं क्वेश्चन आमचे फावटी कितें जाता विथीन 48 hours आमकां बिझनस मेळना होय मांडला. आनी हो जो बिझनस प्रामुख्यान टीसीपी डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा. सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की टीसीपी डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले. तशेंच ऑफिसान जेन्ना वयता कित्याक जो इन्सिडंट त्या दिसा घडलो आनी मेन प्रोटेस्ट करचो पडटा आमकां आन्सर्स मेळना हेंय आमी स्पिकराक सांगलें. स्पिकरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की हें फुडें जावचें ना. आनी सीएमानूय सांगलेलें आसा की चीफ सेक्रेटरी की कितें रिप्लायज आसा ते टीसीपी सेक्रेटरी कडल्यान दिवचे म्हणून. आनी दुसरो जो इन्सिडंट त्या दिसा घडलो तोय स्पिकराक ऑन द फोरम ऑफ बीएससी हांवें हो ब्रीफ केल्लो आसा आनी तांकां विचारलें की अशें घडलें जाल्यार तुमी कस्टोडियन आसा आनी तुमी हेजेर एप्रोप्रिएट एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. सो तेणी कितें सांगलां की कालूय तेणें म्हटलें तुमकां बीएससी मिटिंगेर तें घाला म्हणून. सो तुमी घातला तसो सस्पेन्शनाचेर मेन्शन केला पळय आमी हे सगळे प्रश्न तांकां सांगला की तुमी आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय इन पर्टिक्युलर डे ऑफ समनिंग ऑफ सेशन. आनी बीएससी मिटींग जेन्ना जाता इट इज माय रायट बिंग अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीज लिडर इन द हावस हो म्हाजो रायट आसा. सो आयज हांवें ती मिटींग अटेंड केल्या आनी जितले प्रश्न ज्या तरेन जावं ते 39A आसूं जावं बिलांचो आसूं जावं जे मॅन हँडलिंग केला लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आसूं आनी डेकोरम मेंटेन करपाचो खूब जाण आयज स्टेटमेंट्स काडटा. सो हेंय तांकां क्लियरिटी जी आसा ही दिल्ली आसा कितें एक्झॅक्ट जालां तें. सो हितून आनी कांयच ना. आतां स्पिकराचेर आसा तुमी स्पिकराक विचारपाचें की हेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें ना. तुमचो इनडेफिनीट हंगर स्ट्रायक तेजेर कितें डिसिजन तेजेर पळय कशें आसा तो तेजेर तेंच्यांनी कोण कांय उलोवंक ना आनी हांवेंय सांगूंक वचोंक ना बिकॉज इट इज माय प्रिविलेज आनी हो हांव लोकां कडेन आसा. हांवें तांकां तेंच सांगलें की एसटी जे लोक आसा आमचे जे एसेंब्लीन आमचे टीसीपीन गेल्ले आमकां जेन्ना आन्सर करता म्हूण सांगलें ऑफिसर ऑफिस सोडून गेली विथआउट टेलिंग अस ऑर विथआउट गिवींग अस द रिटर्न रिप्लायज इट इज नॉट मेंटेनिंग अ डेकोरम. आनी आमी डेकोरम मेंटेन करिना म्हणून जो एलिगेशन्स खूब जाण घालीत आसा तेजेर हांव डायरेक्ट सांगता की हे जे ऑफिसर्स आसा हेंच्यांनी पयलू आपलो डेकोरम मेंटेन करपाक. ओके बरें थँक्यू.